Governmentan reservation of municipality wards has declare केला आणि आचेर लिस्टाचेर जर चोयस जाल्यार दिसता इट इज अ फेवरिटिजम जाला या म्युनिसिपालिटी रिजर्वेशन वॉर्डाचेर कंटिन्युटी उरोक ना. फॉर एग्जाम्पल वॉर्ड नंबरान मार्मांगो वास्को वॉर्ड नंबर 17 वोट ग्रुप ऑफ वोटर्स वॉर्ड नंबर 21 गायल्या. एक फेवरिटिजम जाला अशें जो गेले ते पावटी वॉर्ड जो लेडी आसलो येवूय पाटी वॉर्ड तो लेडीच रिजर्वेशन केला. म्हणजे हे दाखोवन दिता गव्हर्मेंट की हो फेवर जे आपल्या मनशांक ज्या बीजेपीच्या ज्या वर्करांक हो पयलो फेवर तेणी केला. मीन्स गव्हर्मेंटान हाचेर सारको स्टडी हेचेर करूंक ना. गव्हर्मेंटान म्युनिसिपालिटीच्या आमच्या मिनिस्टरांनी म्हाका दिसता हे भशेन केला सगळे हातीन जे आपल्याचे रुलींग एमएलएच्या हातीन सोडला. तुमकां जाय ते भशेन तुमी लिस्ट करा, जाय ते भशेन तुमी लिस्ट प्रिपेअर करा आनी जो फेवर कोणाक करपाचो आहा जो बीजेपी कशे भशेन तेंचे वॉर्ड जे कॅन्डिडेट जिखून येवपाचें केला. सो ह्या गव्हर्मेंटान हे पावटी दाखोवन दिला जेन्ना एक रिजर्वेशन केला ते दाखोवन दिला लोकांक जस्टीस दिलो ना आनी फेअर इलेक्शन हितून आमकां दिसती पडना. फेवरिटिजम केला आपल्या मनशा फायद्याक तर केला जाल्यार हे पावटी लोक दाखोवन दितलो की बीजेपीचे लुगार खूंय तो. Delimitation of wards जी जालेले आसात, this has exposed the nervousness of the BJP, knowing very well that its popularity is down the road. जी तेंच्यांनी कंटिन्युटी आपणाक जाय तो हे घरा काडल्यान घरां तीन घरां त्या वॉर्डार घातल्यात. हेजो अर्थ कितें? हेजो अर्थ लोकशाही काबार करपाची. कारण जेन्ना हांव एक डेव्हलप म्हाज्या वॉर्डाक जर हांव झगडटलो जाल्यार 10 घरां जर 5 घरां थंयसरली काडली त्या 5 घरांक रायट ना त्या वॉर्डार रायट करपाक. तो कावन्सिलर म्हणटा तूं यू आर नॉट इलेक्टेड फ्रॉम दीस वॉर्ड. लोकांक डिवायड करून उडयले. ती शक्ती जी आहा लोकांची काबार करूंक म्हणटात.